शेल्डे वाठारात वाडिल्ल्या कोयराच्या समस्येचेर आयतारा जाल्ले ग्रामसभेत बरीच चर्चा जाली। थळाव्यांनी वाड्या डंपिंग सुवातो तयार केल्यात। घराघरांनी वचून कोयर एकठांय करप चालू असताना लेगीत थळावे सहकार्य करिनात अशें सरपंच कविता गांवदेसायाचें म्हणणें। मजगती तिळामळ आशिल्ल्या एकमेव खेळा मैदानावेल्यानूय ग्रामसभेत वातावरण तापलें। खेळा मैदानाचे काम पुराय जावंक ना तरी लेगीत आसा ते परिस्थितीत हे मैदान खेळपा खातीर उपलब्ध करून दिवचे अशी मागणी ग्रामसभेत जाली। गार्बेजीचो इश्यू आसलो पळय तेजे सगळ्यांनी कितें आसलें की एक कंप्लेंट आसली की सगळे जाण एका जाग्यार डंपिंग करतात। प्रत्येकाच्या वार्डाचे आसता पळय ते प्रत्येक जाण खंय खंय डंपिंग आसता आनी खुबशे हांवें पयलें शेल्डे कडेन थंय बी डंपिंग करता म्हाज्या वार्डान आनी निर्मला नगर एक सांगलें अशें खुबशे डंपिंग। पण हांव कितें म्हणटा ते डंपिंग करता हेतून कितें आसता लोकांनी बीन मातशें कोऑपरेट करपा जाय, कारण जी गाडी आसा पळय कॉन्ट्रॅक्टर गार्बेजी गाडी आहा ती येता एक केन्नाय मातशें वयर सकयल जाता हें सगळ्याक आसा। सो तेका लागून लोकांनी मागीर ते तशेंच दवरून इवन तेंगे जागेकारू थोडे आसता न्ही पण तेंच्यांनी दवरून जर ते नेक्स्ट डे दिले जाल्यार बरें जाता। पण तरी सुद्दां लोक ते करनासतना डंपिंग करता। तेका लागून आतां हेजेर कितें तरी मातशी स्ट्रीक एक्शन घेवपा पडटली। आसा ग्रावंडाचे ऑलरेडी जाला म्हणून आमकां एक लेटर येयला तेगेले, पण ज्या प्रमाणे आतां आयज हे उलयले ग्रामस्थ जे उलयलो एक पावडा प्रियंका गांवदेसाय तेणें म्हटलें त्या प्रमाणे तो कितें सांगता तो ग्रावंड आसा तसोच आमकां दवरा, तेजेर आनी कितेंच करनाका अशें तेंच्यांनी आयज मागणी केल्ली आसा। आता सध्या ग्राउंड खंयच्या स्टेजीर आसा? कोण अजून म्हणटा इनकम्प्लीट आसा, कितें उरला इनकम्प्लीट? तेच ते आतां म्हाका तेच पळोवपा जाय। समज जर इनकम्प्लीट आसा तेणें आतां तशेंच आपले आमकां दिया म्हणून सांगला, दवरा तसो ग्रावंड आनी तसोच दिया म्हणला। पण जे जर आतां कितें काम जर तांकां नाका आनी तांकां जर कितें जर म्हाका दिसता तसो दिवच्या पेक्षा तेंचे जर कितें जर आनी आसा ग्रिवेन्स कितें आसा कितें जर जावपा जाय जाल्यार तेंच्यांनी म्हाका रिटर्न दिवचें। हांव हाडे एक लेटर करता आनी त्या प्रमाणे तेंची मागणी पुरी करपाचे प्रयत्न करता। आज ग्रामसभेक इश्यू येयलो गार्बेजीचो की रस्त्यार गार्बेज उडयल्या म्हणून। आज लोकांनी चिंतपा जाय की आपली गार्बेज आपल्या घराडेन अशी खंय तरी आटकून दवरपाची। गार्बेजवाले येतात काबरान आमच्या गार्बेजीची वेवस्था केल्ली आसा, एक दीस ना दुसरे दिसा येतात लोक वरोन रस्त्यार उडयतात ते लोकांनी भरपूर एक चूक आसा। लोकांनी समजोवपा जाय की रस्त्यार कचरो करप म्हणल्यार आपलेंच एक गांव हें करपा म्हणून पिड्यार करपाचो। तुमी हांव लोकां वांगडा अपील करता की तुमी ही गार्बेज आपल्या घरांनी दवरची। आज शेल्डे पंचायतीची ग्रामसभा जाल्या आनी मुख्य इश्यू आसलेलो गार्बेज आनी तिळामळ ग्राउंडाचो। जो गार्बेज इश्यू आसा तो मुख्य इश्यू आसा शेल्डे पंचायती, स्पेशली दामड तळ्याबांद आनी गणेमरड एरिया। लोक जे बेजबाबदारपणे जे गार्बेज काडटा आनी डंप करता अशे लोक गार्बेज कलेक्शनाक केन्ना डिले जाता, पण लोक जे गार्बेज डिले जाल्यार लोक काडटात गार्बेज काडटा रस्त्या सायडी उडयतात। हेजे खंय तरी डबल परिणाम जाता। एक म्हणल्यार इन्वायरमेंटाक, दुसरी म्हणल्यार जी गोरवां आसा रस्त्यान ती प्लास्टीक खातात। हे गोष्टीचेर लोकांनी जे शिक्षीत लोक आसा तेणी लक्षांत घेवपा जाय की थोडे ह्या ज्यो इन्वायरमेंटाक त्रास जाता तेजेर आमची कितली जबाबदारी आसा ती तेणी लक्षांत धरपा जाय। तशेंच दुसरो विशय आशिल्लो तो ग्राउंडाचो, जो तिळामळ जो शेल्डे वाठारा एक ग्राउंड आसा जे 11 वॉर्ड आसा तेतूं भितर आनी खंय तरी आयडीएन अंडर घेतला, तेजें काम चालू आशिल्लें पण तो पूर्ण जायना। आयज खंय तरी ग्रामस्थांनी हेजेर एक क्वेशन रेज केलो, जर तर तो जाला काय जालो ना, पूण आमच्या आसूं तसो आमच्या हँडओव्हर कर म्हणून जे ग्रामस्था कित्याक लोकांक हांगा खेळपा जायना हेजेर सरपंचान सांगलें। जशें सरपंच सांगलें हेजेर आमी डिस्कशन करता आनी जे योग्य ते डिसिजन घेतले म्हणून हांव गोमंतक टीव्ही खातीर शेल्डेच्या क्रिस्तानंद पेडणेकर।